ह्या कॉलिंग अटेन्शनाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव स्पेसिफीक पेडण्या तालुक्याचे विशयी उलयता, कित्याक सगळ्यांनी बाकीचे उलयलेले आहात. स्पीकर सर, 2022 कॉलिंग एटेन्शन संबंधित उलय. हय रिलेटेड कॉलिंग एटेन्शन हय रिलेटेड. रिलेटेड. स्पीकर सर, 2022 पयलेच फावट एसेंब्लीन हांवें पॉयंट रेज केल्लो, आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा पेडण्या तो सारको वायट परिस्थितीन आहा म्हणून, आनी डिजेबल लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक वचपाक वयर चडपाक त्रास जाता ऑफिसांनी. सब रजिस्ट्रार थंय, मामलेदार ऑफिस थंय, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस थंय, एकाच बिल्डिंगेन सगळे ऑफिसीस आमचे. आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एका इनॉग्रेशनाक येयलेले तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन थंय केल्लें आनी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी म्हणून. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की आतां अख्ख्या पेडण्या तालुक्यान वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स व्हडले व्हडले येयले, मोपा एअरपोर्ट येयल्यात, पॉप्युलेशन वाडत आसात आनी कामांय तशींच वाडटात. आनी आजून पर्यंत कितलींशींच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा, जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळीं ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटीजनांक लिफ्ट ना थंयसर. परत पार्किंगेचो मेजर इशू, ते पेडण्या टावनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इशू, कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा. डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटीजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. केरयेच्यान ट्रॅव्हल जातात, इब्रामपूरच्यान ट्रॅव्हल जाता. म्हणजे हे कॉर्नर भागांतल्यान जेन्ना जाणटे येतात तांकां खूब त्रास जातात. हांव इतलेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की बेगिनात बेगीन हो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तो आमकां नवीन पेडण्या तालुक्या खातीर खंय जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनात बेगीन तो दिवचो. कित्याक आनी हे दिल्या उपरांत आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल भुरगे जे आहात तांकां बेनिफीट जातले. ना ते लिफ्ट आनी ताका लिफ्ट ना, लिफ्ट आनी बाकीचे फेसिलिटी ना. आनी स्पेशली त्या बिल्डिंगेन टॉयलेट आहा ते सारके वायट परिस्थितीन आहा. ते टॉयलेटीचेर मातशें लक्ष दिवचें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.